सगळ्यांक नमस्कार. आज एक लॉंग अवेटेड म्हटल्यार जाता बूम बॅरियर आमचे गांवकार, आमचे सरपंच सालिगांवचे तशेंच पिलेंचे आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर हे सगळ्यांनी फाटल्या दिसांनी एकठांय जावन आमचे हांगचे लोकल पंच बाळू, सालिगांवचे सगळे पंचायत मेंबर, पिलेंचे सगळे पंचायत मेंबर आणि लोकल्स हेंच्यांनी एक फाटल्या दिसांनी आमच्या नजरेक हाडलेले की अनवॉन्टेड म्हणजे विदाउट परमिशन हांगा कितलेशेच सिवरेज टँकर येता आणि खाली करतात, कितलेशेच कन्स्ट्रक्शन वेस्ट जे असता ते येता आणि आमच्या गांवांत ते खाली करता रातचे तिनसांचे आणि वताले. सो एका लागून आमी रिक्वेस्ट केलेले आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचे MD हरीशाक की आमी हांगा कितें तरी एक सोल्युशन काडचें. सो तेंच्यांनी आयज तेंची पुराय टीम, हरीश आसूं, धीरज आसूं, तेंची पुराय टीम हांव सगळ्यांच्या पंचायतींच्या वाटेन आनी लोकांच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आयज तो बूम बॅरियर तेंच्यांनी हांगा इन्स्टॉल केला. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आमची कोमनीदाद जी आसा सालिगांव तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की कित्याक तेंच्यांनी पयलीं हांगा ह्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक जागो दिला आनी हो एक्सेस रोडाक लागून तेंच्यांनी आपलो जागो दिला आनी आतां व्हडल्या काळजान बूम बॅरियर सुद्दां घालपाक तेंच्यांनी आमकां गो हेड दिलेलो. सो आयज कितें जालें की खंयचीय जर हांगच्यान गाडी क्रॉस करतली जाल्यार तुमी हांगा सिक्युरिटी कॅबीन पळयलां आसतलें. हांगा ते गाडी चॅक जातली म्हणजे ताका परमिशन आसा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटार वचपाक. अनवॉन्टेड गाडयो हांव म्हणटा ज्यो कन्स्ट्रक्शन डंप हाडून कोण करताल्यो, कोण सिवरेज हाडून सोडटाल्यो आनी फायनली हे सिवरेज आसा, हे सगळे कितें कन्स्ट्रक्शन डंप सिवरेज आसा हे आमचे गांवचे जे उदक आसा थंय वचून कंटॅमिनेट आमचे ग्रावंड वॉटरान कंटॅमिनेट जाताले. सो हेका लागून सामको गरजेचो बूम बॅरियर आशिल्लो. हांव अनेकदां आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचे सगळे ऑफिशियल्स जे आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पंचायती तर्फे, आमच्या लोकांच्या तर्फे की फायनली आयज म्हाका दिसता हे सगळे अनवॉन्टेड गजाली आशिल्लो एका एंड आयिल्ले आसा आनी हेका लागून आमचे सगळे हांगा गांवकार हांगा जमल्या. आयज आमी हेजें उक्तावण केलें, इनॉग्रेशन केलें. सो टुडे ऑनवर्ड्स जर हांगच्यान जर क्रॉस जातलो जाल्यार हांगा सिक्युरिटी बसतलो आनी सांगलां तशें की सिवरेज जे सोडटाले जावं अनवॉन्टेड कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसूं जावं अनवॉन्टेड कितें वेस्ट आसूं ते हांगा डंप करताले स्टॉप जातले. मना काजांतल्यान अनेकदां आमच्या हरीश, धीरज तेंची पुराय टीम तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें सुद्दां जे इश्यूज गांवकारांचे आसा जावं ते फावल स्मेल आसूं एक इशू करून ते एड्रेस करीत आसा आनी म्हाका दिसता एक इशू करून आमी इशू सॉर्ट आउट करून म्हणजे जे कठिनाई आमच्या लोकांक येताल्यो, जे त्रास आमच्या लोकांक जाताले म्हणजे स्टेप बाय स्टेप एक ते सोल्युशन करूंक आमकां हेल्प करता. फुडें वचून फुडल्या आमच्या वाटचालीन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचे रिलेटेड सुद्दां जे इश्यूज आसा हे आमी तेंचे कडेन डिस्कस केलेले आसा आनी हांव तेंच्यांनी आमकां अश्योर केला की हे इश्यूज आसा ते सुद्दां इश्यू सगळे आमी आमचे सॉर्ट आउट जातले म्हणून. हांव अनेकदां आमच्या कोमनीदादीकूय देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या पंचायतीकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक्टिवली आमच्या लोकांचे हांगा म्हणजे जे वायट गजाली जाताल्यो तेंच्या बद्दल तेंच्यांनी आवाज उठयल्लो आनी तेंच्यांनी आवाज केला ताका लागून आयज म्हाका हेजें सोल्युशन हांगा पळोवंक मेळटा. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.